Okay, so you. North Goa Youth Congress President Teo Fernandez has alleged that a salon in Santa Cruz used an expiry product on him during a head massage. Fernandez said his scalp turned red and itchy, and his eyes began burning soon after the oil was applied. He claimed that the bottle showed March 2024, but the salon manager told him it was only the manufacturing date. हाचो एक इशू रेस करूंक सोदता. It was Saturday allo. It was on Saturday. I had gone for a shaving, and after that I went for a head massage at LM Ribbon Saloon, Santa Cruz. When I went over there, when I was taking a head massage, as soon as they put that aroma oil for me on my head, I started getting full burning sensation on my eyes and my skin. And when I asked the manager, what is this happening, म्हाका इतली त्रास जाले की हांव म्हाका उबो रावंक जायनासलो. I had gone completely blank. तेजे उपरांत हांव गेलो नुवाच्या हालो तोकली घालून आख्खें उदक घालून मे बी एक 5-10 मिनटां थिंगाच रावलोलो. मागीर ते मॅनेजरान म्हाका आपयलो म्हाका एक हेड वॉश दिवपाक. हेड वॉश दिताना हांवें म्हणलें म्हाका मातसो प्रॉडक्टाची हे वस्त दाखय. केन्ना प्रॉडक्टाची वस्त चॅक करून गेल्लो पळय, ती प्रॉडक्ट 2024 एक्सपायर्ड जालेली. आनी ते मॅनेजर म्हाका कितें सांगता, वेन आय शोड एंड आय ट्राय टू कन्फ्रंट ते म्हाका सांगता की हो मॅन्युफॅक्चरींग डेट खंय. आनी तो बॅच कोड वेन आय कन्फ्रंटेड ते म्हाज्या आयकोंक रेडीच नासले. That's not expiry thing. That's not expiry. Manufacturer is a down one, sir. And what is this expiry? You're telling me that batch number, manufacturer is different, and this thing. See, for how many years madam, you can okay, use. so you are saying this is not expired, right? Yes, this is not MRP and batch number and manufacture Okay. date. Okay, madam, don't worry. I'll put this on social media now and I'll get this thing also. I'll show you all. You all have some common sense or something? Full eyes, full skin, full head is still burning. That's what I came down as soon as I heard So you. this product you all are So using, this which is expired, This is not 2026. expired. This is not expired. So you're saying this is not expired, right? No, I'm saying Okay. because this is like a manufacture date, sir. Manufacture date is I will take you now to different Consumer always. Forum now. Your owner Okay. will come searching for me. If I don't close this saloon now, you just see now. तेजे उपरांत हांव 1-2 वरां उपरांत हांव GMCन गेलो. कित्याक म्हाका ते पेन सोसूंक जायनासलें. म्हाजे सगळे आख्खे दोळे दुखताले, म्हाजी तोकली होरपिताली. तेजे उपरांत हांव GMCन गेलो आनी GMCन म्हाका मेडिकेशन दिलें आनी एक इंजेक्शन मारलें. आतां हांव गव्हर्मेंटाक एक रिक्वेस्ट करता की बाबा खंयचोय आसूं, कितें आउटलेट आसूं, कितें आसूं, थिंगा न्ही एक कंपल्सरी एक हेल्पलायन नंबर कितें घालूंक जाय की बाबा सो एंड सो जाग्यार कंप्लेन करूंक जाय म्हणून. आतां हो प्रॉडक्ट एक्सपायर्ड जाला पळय, आमी आतां खंय कंप्लेन घालपाची? पुलिशेन घालपाची, FDAन घालपाचे, वो कंज्युमर फोरमान. आतां आमी ते ओनराक ब्लेम करपाचे, कोणाक ब्लेम करपाचे? आतां हो इन्सिडंट जो घडला तो आमी क्लियरली कट ओनराक आनी ते मॅनेजराक ब्लेम करता, रिबॉन सलून एंड स्पाचो. आतां फॉर दॅट रिजन हांवें एक कंप्लेन हें केला, ड्राफ्ट करून घेतला पुलीस स्टेशनार. आतां घालपाचो, पुलीस कंप्लेन करपाचो आहा. आनी एक व्हिडिओ आहा म्हाका कडेन, आनी हे डॉक्युमेंट्स आहा. हांव GMCन गेलोलो कमलें न्ही. आनी हे आहा आमकां प्रिस्क्रिप्शन दिल्लें मेडिकेशनाचें कमलें न्ही. आतां हांव आतां वयता पुलीस स्टेशनान कंप्लेन फायल करूंक. हाजे उपरांत आमी FDAनूय वयतले की बाबा हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें म्हणून. कित्याक अशें आनी कोणाक घडोवप उपकारना. 2 वर्सां सेम ऑयल उजार कितले जाणांचेर केले आसतले. एक कोले डिजीज करूंक शकता, आमकां कॅन्सर करूंक शकता. इट कॅन मेक अस बोल्ड. आमचे दोळे पिड्यार जावंक शकता. आनी तो ओनर हॅज नॉट एपोलॉजायज, नो द मॅनेजर हॅज एपोलॉजायज, नो दे ट्राय टू कॉन्टॅक्ट मी, नो दे केम एंड मेट मी. दिस इज कंप्लिटली टोटल लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स. जे प्रमाणे चल्लां पळय आमच्या गोंयांत सारकें रॉंग. थँक्यू. कंप्लेन बी केला खंय हेच्या रिगार्डींग? हेजे रिगार्डींग कंप्लेन करूंक ना, पण ड्राफ्ट वा सगळें केला. आतां हिंगासरल्यान हांव डायरेक्ट पुलीस स्टेशनार वयता कंप्लेन ड्राफ्ट करूंक. तेजे पयलीं हांवें म्हणलें प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो, सांगतलो, गोमयतलो म्हणून, सो दॅट पुलीस पासून हेजेर एक्शन घेवंक शकता फास्ट. तेजे उपरांत हांवें लेटर एक हेकाय बरयला, FDAकूय बरयला की बाबा मातशें वेगया तुमी हेजेर उपरांत फॉलोअप करचें की बाबा हे आतां हांव रिबॉनाचें उलयतां, दुसऱ्या सलूनान कितले जाता आसतले, कोण वयता एक्सपायरी डेट बा चॅक करपाक, कोण वचना. आमचो फ्युचर जे आहा, आमची
कोणाक घालता ताका कॅन्सर जावंक शकता मरे कसले कसले दुयेंसां जावंक शकता कोणाक दोय दे कॅन गेट ब्लायंड पर्मनंटली हेजेर सारको सिरियस इशू हो मरे मातसो थांबोंक जाय कमलें न्ही हेजेर FDN रेडी मारून चॅक करूंक जाय कितें चल्लां तें रिबॉन एक चेन पार्लर्स आसा तेंचे एकूच ना, yes, खुबशे आसा तो अशे आनी खंयचे कस्टमर्स तुमच्या मुखार येयल्या बी किंवा तुमी जाणा तेंच्या अशें घडलां तेंच्या वांगडा बी? आतां रिसंटली आनी एकलो कस्टमरान म्हाका तेजो सांगला बट ते कडेन इन टच जावंक ना आतां ते कडेन हांव टच जावंक ट्राय करता की बाबा कितें हा इशू तुजो कितें तुकाय कितें जाला कितें घडलां ते प्रमाणे हांव ताका विचारूंक सोदता कित्याक तोय फुडें येवन कंप्लेन करूंक सोदता जाल्यार घालया म्हणून कंप्लेन एकठांय आतां हांव सेपरेट घालता आनी ते चेडू जे आहा पळय ते मॅनेजर आहा पळय सेंटाक्रूज रिबॉन सलून म्हाज्या दिसान तेजें नांव नेहा ते इतले रूड आनी इतले एरोगंट आतां एक व्हिडिओ न्ही हांव तुमकां शेअर करता तो तुमी तुमच्या न्यूज चॅनलाचेर घरात आनी पळयात ते क्लियरली मरे शी थिंग्स आमी अनपड ते एक अनपड म्हणून आमकां खबर आहा ते आतां आमकां रॉंग प्रूव करूंक सोदता ताका सांगलें दॅट इज अ एक्सपायरी डेट ते म्हाका सांगता इट इज अ बॅच कोड म्हणून आनी ताका आनी कितें एक्सप्लेन करपाचें ते चेडवाक ताका कन्विन्स केलो हांवें ताका कन्फ्रंट केलो ते रेडीच ना आयकोपाक तुमी कितें फोटो बी मारला तो फोटो मारला हांवें व्हिडिओ बा सगळो शेअर केला जेन्ना तुमी डॉक्टरा कडेन डॉक्टरान कितें म्हणलें कितें ऑब्जर्व डॉक्टरान सांगलें बिकॉज दिस प्रॉडक्ट इज एक्सपायर्ड दॅट प्रॉडक्ट इज एक्सपायर्ड वॉट व्हिडिओ यू शोड मी दॅट इज वाय दॅट इज अ रिएक्शन बिकॉज ऑफ द प्रॉडक्ट म्हणलें न्ही दॅट इज वाय इट इज इचिंग एंड दिस थिंग यू शूड बी फायन बिटवीन 2-3 days सांगला आतां तिसरो दीस म्हाजो काल मातसो बरो जालो कितें टॅबलेटी दिल्ले तुका टॅबलेटी दिल्या म्हाका आनी एक इंजेक्शन दिलें टेम्परेचर मेडिकेशन आय एम अंडर मेडिकेशन He later sought treatment at Goa Medical College and has demanded strict action against the salon to prevent such incident in future. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.